मोगाच्या बा भयणीनो, आज भोव पवित्र शुक्रार. ह्या शुक्रारा एक शब्द हांवें सांगचो जाल्यार संपादलें, सकयल संपादलें. ह्या पवित्र शुक्रारा आमी काळजान मनान दवरचें, एक उतार सकयल संपादलें म्हळ्यार आमचें सोडवणेचें काम संपादलें, आमच्या सर्गाचें दार उक्तें काम संपादलें, आमकां सर्गाक विसाचें काम संपादलें आनी आमकां सर्गाक प्रवेश करचें काम जेजूच्यान संपादलें. मोगाच्यानो, पवित्र शुक्रार म्हणटना एक म्हज्या काळजान केदाळे उगडास येवचो एक घडीत. मोगाच्यानो, हेनरी मत्तेसे म्हळ्यार नांव तुमी आयकलां म्हणून भारी फामाद पैकी फामाद मायकलांजो तसलो ग्रेट पेंटर, तो पेंटींग करतालो आनी तो पेंटर इतलो फामाद आनी तो मनशांक जूज रावल्या बरी वण्टीर तो आसा करतालो. म्हण जातीक शिवा कडेन बरी जूज आसल्या बरी भारी नांवाडीक फामाद तो पेंटर. तो फुलां जूज गुलाब आनी ती वण्टी रावल्या बरी करचो मनीस तितलो पेंटींग करतालो, तितलो फामाद तो जाल्लो. आतां ताच्या एका जिणेच्या अंतार ताका मस्तू ताणें दूख भोगलें आनी ताका कळ्ळें दूख म्हळ्यार ताका आर्थरायटीस पिडायली, गांठीची दूख, कठीण गांठीची बोटां सुजलीं, दोनी हाताचीं बोटां सुजलीं, कठीण दूख. आनी ती दूख जाताना तो खाल करतालो म्हळ्यार तें ब्रश ताका धरूंक जायनासलें पेंट करूंक. ताका पेंट करूंक आशा आसतली, लोक पळोवन संतोश पावोन दी म्हूण नवें नवें पेंटींग करतालो लोकां खातीर. तो पेंटींग करून लोकांक पळोवचे बरी गॅलरीर घालतालो आनी ताका पेंट करूं जायनासल्या वेळार मोव वस्तूर तो बोटाक बांदतालो, हे गांठीक बांदून दुकानांतल्या बरी ब्रश काय लागनासल्या बरी तो त्या वस्तूर बांदून, मोव वस्तूर बांदून ते ब्रश धरून पेंट करतालो. एकल्या महान स्टुडंटान, व्हडलो ताची पेंटींग शिकतलो व्हडलो एका इंजिनियरान, एका पेंटरान, एका महान व्यक्तीन ताजे लागीं येवन विचारलें तरणाट्यान, तूं कित्या ह्या दुखी मदें पेंट करताय म्हणून, कितें गरज पेंट करताय आणकी करताय गे म्हणून. आनी तेन्ना ताणें जाप दिली. मोगाच्यानो, ती आमच्या काळजा मनांत आमी दवरचेच आसली. प्रत्येक जण ह्या निमाण्या शुक्रारा आमच्या काळजा मनांनी ते ताचीं उतरां दवरचेच आसलीं. तो म्हणालो, हें दूख तुका दुखता, इतल्यान दुखताना कित्याक तुवें पेंटींग करता म्हणालो, ही दूख हांव सोंसता आनी पेंटींग करता. कित्याक म्हळ्यार ही दूख चलता, हें दूख चलता, पूण त्या पेंटिंगाचो संतोश उरता, त्या पेंटिंगाची शांती समाधान उरता. ते पेंटिंगांत रिजॉयसींग म्हळ्यार संतोश पावचें, उल्हास उंचें, ते संतोश उल्हास तो उरता. म्हजी दूख चलता म्हणालो तो. आज जेजू व्हडती दूख तो जेजू वळवळटा, दूख भोगता. वय मोगाच्यानो, जेजू वळवळटा खुर्सार आनी ती ताची वळवळची दूख तो सोंसता एकाच उद्देशान. ताचे वरवीं आमकां सस्नाचो संतोश, सस्नाचें समाधान, सस्नाची बचावी तें आमकां फावो जाता. सस्नाक आमकां मरणांत सुटका मेळटा, निरंतरी आमी आत्मीक जिणेन जियेता. पथकांतून आमकां बक्षांनी मेळटा, पथकांतून आमकां सुटका मेळटा. ह्या जेजूच्या वळवळ्यांत जेजूच्या कश्टांत जेजू ओलिवेत दोंगरार जेजूचें एरेस्ट केलें. जेजूक एरेस्ट केलो ओलिवेत दोंगरार. श्रेयस ह्या जगाच्या घरा ताका व्हेलो, एरेस्ट केलो ओलिवेत दोंगरार, माउंट ऑफ ऑलिव्ज. थंय ताका धरलो आनी ताका धरून एरेस्ट केलो आनी श्रेयस ह्या जगाच्या घरा ताका व्हेलो. श्रेयस ह्या जगाच्या घरा थंय पेद्रूच्या शिसान, पेद्रू जेजूचो शीस पेद्रू जेजू कोण म्हूण जाणा आसलो. ताणें जेजू कोण म्हूण जाणा आसुनी 3 फावटी ताणें जेजूक नेगार केलो. 4 वांजेलांनी ताका खुर्सायिल्लो दखल केलां. तसो विवार ताणें 4 वांजेलांत जेजूच्या खुर्साचें, ताचें एरेस्ट जावन ताचो पाशांव आनी ताचें मोरान, ताचें पुनर्जन्माचो उल्लेख 4 वांजेलांनी आसा. 4 वांजेली सांगतात आनी 4 वांजेली सांगतात आरेमाथेच्या जुजेन येवन ताची कूड मागली, खुर्सातान कूड मागली आनी ताणेंच आपणेंत तयार केल्ल्या ते येदोळ कोणाकच मरण दवरनासल्या समाधींत त्या पंडान ताका जेजूक निखेपिलो, शपलकारान दवरली म्हणून. शिसांनी बिलकूल चिंतूना
बिलकुल चिंतूना तांचो मेस्साया तांचो मेस्त्री एरेस्ट जायत आमच्या मेस्त्रीक एरेस्ट करतात आनी ताका ताका जरबान मारतात आनी ताका खुर्सायतात म्हणलें तांणी बिलकुल चिंतूना. मोगाच्यानो इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 50 आनी 4 सगळ्या पवित्र पुस्तकाचें एक वर्तें वाचप तें म्हणून आमी लेखता. तातूंत एक मिस्तीक व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळटा. तो वळवळसो देवाचो सेवाक वळवळटलो कश्टातलो देवाचो सेवाक तो सांडुरलो आनी ताका तकड्यांनी सांडुरलो तो ताच्यांनी ताका सांडुरलो तो सगळ्यांनी ताका नाकारलो रिजेक्ट केल्लो आनी तो दूख तो भोगता आनी दुखान तो भरुल्लो आनी तो मोरोंकेच्या शेळये बरी ताका वण व्हरतात आनी आपणाकच हेरांच्या आपणाचेर हेरांची पथकां तो ववयता. तो देवाचो सेवाक वळवळसो देवाचो सेवाक हेरांची पाताक आपणा वयर आमच्या गायांच्या वयर तो ववयता. ह्या फामाद व्यक्ती थंय आमच्या पुर्वजां क्रिस्तांवांनी सुरविल्ल्या क्रिस्तांनी आमच्या सोम्याक तांणी ह्या सेवा खातीर देवाच्या सेवा खातीर देखलो आनी तांकां भोगलें. इसायाक बावार्थांत उगडापण जाल्लें तो तोस्सू पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणली शेळी तोस्सू तो म्हणून आमच्या मालगड्यांनी पुर्वजांनी त्या देवाच्या सेवा खातीर जेजूक पळयलो. जेजू मरता समा भेटोवन शेळी भेटोवच्या वेळार पास्काची शेळी केदाळ भेटयतात पळय त्याच वेळार जेजू मरता. 3 वरांचेर इगर्जेंत त्या देवळांत हजारांनी हजार शेळयो मारून कळयताले ताचें रगत आनी कावणूजोम रगत वचोवंक हजारांनी हजार शेळी अर्पण करताले देवळांत आनी ती शेळी हाडून कळयताले ताचें रगत वचोवंक आनी ताचे उपरांत त्याच 3 वरांच्या वेळार जेजू कुर्सार मरता. जेजू विंचोवन काण येता सारक्या पास्काचीच शेळी त्या शेळी मरच्या वेळी मरोवंक ती लोकांचें पाप काडची पास्काची शेळी जावन केदाळ इजिप्तांत ती एक शेळी मारून युसोपान ताचें रगत त्या दरवट्यार गेल्ल्या वेळार आनी तेदोळा तो जिवशी मारसो देवदूत खंयच्या घराच्या दरवट्याचेर रगताचें गुर्त आसा त्या घरा भितर प्रवेश जायना ती बाचावी मेळटा. आतां जेजू तित्त शेळी मारचो वेळ हर एका पास्काच्या फेस्ता दिसा परबे दिसा त्या पयल्या दिसा तयार असो दीस तो आनी त्या वेळार 3 वरांचेर शुक्रार दिसा 3 वरांचेर ती शेळी मारतली आनी त्याच 3 वरां जेजू सक्कड संपादल्या म्हणून कुर्सार वळवळोवन प्राण करता. देखून जेजून मरच्या त्या शेळी मारच्या वेळेनच जेजू मरोवंक कुशी व्हरता. सारक्या वेळार सारक्या पास्काची शेळी मारच्या वेळार जेजू त्याच महापास्काच्या दिसा त्याच वेळार जेजू मरता. ही जावन आसा चावी ताचें कुर्साचें मरण आमकां अर्थ करूंक सुलाभ जाता. द ओरिजिनल पास्काची ती सुरूची पास्काची शेळी मारून तिचें रगत दरवट्यार युसोपान लायलें तें घराणें बचाव जालें. इजिप्ताच्या घरची पयलें बाळ आंज्याच्या तलवारीक बली जालें. आतां जेजू नव्या पास्काची शेळी आपल्या रगतान आपल्या परजेची पथकां आनी तांची पथकां आनी तांच्या मरणांतावन आपल्या परजेक तो बचाव करता. पथकांतावन राजी करता मरणांतावन जिविताक व्हरता. पास्काची आनी उतरोणी पास्कां आनी उतरोणी तो हेब्रेवांची चरित्रेंत सगळीं ही 2 गणितां पास्काचें गणीत आनी उतरोणेचें गणीत हेब्रेवांची चरित्रां रुपीत करता. तशें सुरविल्ल्या क्रिस्तांनी जेजूच्या कुर्साचें मरण आनी पुनर्जन्म ही नव्या पास्काची उतरोणी जावन आसा म्हणून आमच्या पुर्वजांनी लेखली आनी असो महत्व आमकां आमी नव्या सोल्ल्याच्या आमकां जेजूची ही नवी पास्काची गडीत आनी ताची उतरोणी जावन आसा महान गडीत आमच्या क्रिस्तांव चरित्राचें. पाताक मोगाच्यानो पाताक जावन आसा एक सकत ती पाताक एक सकत गुलाम स्लेव मास्टर तो ती सिन इज ए स्लेव मास्टर म्हळ्यार गुलाम करसो तो ठिरॅंट सर्वाधिकारी जावन आसा पाताक. पडुल्ल्या आमकां आमचेर हें स्लेव मास्टर पाताक अधिकार दाखयता अधिकार दावंक अत्रेकता.
आमी नास जावन वेचां पूण आमी सगळीं आमच्या पातका लागून ते सिन्स न्ही सीन जावन सकत गुलाम करचे सकत गुलाम मेस्त्री तो गुलाम करचो मेस्त्री स्लेव मास्टर हे टिरॅनी सर्वाधिकारी पडुल्या आमकां पातकान पडुल्या आमच्या सैमाचेर अधिकार दाखोवंक ताका बारीक खुशी आमी नास जावन वेचार आसल्या रिस्केर आसल्या पूण देवाच्या कृपे वरवीं बचाव जाल्या पाताक म्हळ्यार एक एडिक्शन आसलें बरी एक एडिक्शन एक लाभदोनी कसो एकलो पियोनांत एका वायट सक्तींत लाभ जातागी तशें ती एक स्थिती सीन म्हळ्यार एक स्थितिगती ते तो मनशांच्या फावरान ह्या एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक ना पाताक म्हळ्यार एडिक्शन ह्या पातकांतल्यान मनशाच्या बळान मनशाच्या सक्तेन आमच्या तांकीन ह्या पातकाच्या त्या एडिक्शनांतल्यान ह्या स्थितिगतींतल्यान भायर येवंक जायना देवाच्या सक्तेन मात्र आमकां ह्या एडिक्शनांतल्यान जिखोवंक साध्य जाता ह्या एडिक्शनांतल्यान ह्या स्थितिगतींतल्यान ह्या पातकाच्या फावरांतल्यान भायर येवंक देवाच्या सक्तेन मात्र साथ जाता हें मात्र कळीत करता देवाच्या पुताक कुर्सायचें मरण गरजेचें म्हूण दाखयता हें कळीत करता आमकां कुरीस कित्याक म्हणून जाप दिजय म्हणून ना कुरीस कित्याक आमकां कुर्सार आमकां कित्याक कुरीस म्हत्वाचो म्हणून आमकां जाप दिचें म्हणना कित्याक त्या जाप ताच्या की पयलेंच कुर्साचो परिणाम आमचेर पडटा कुर्साचो परिणाम आमकां पडटा तुका जेवण एन्जॉय करचें जाल्यार रांदप कितें म्हूण कळीत आसा जेवणा साबार जण जेवतात पूण तांकां रांदप कशें करचें म्हूण कळीत आसना पूण रांदप जेवण ते एन्जॉय करतात रांदप कितें कशें करचें म्हणलें कांय मागीर येतना केली जाणवायना तर की ते एन्जॉय करतात तशेंच मोगाच्यानो कुरीस कितें म्हणून म्हाका जाणा जायचें म्हणना पूण कुर्साचो परिणाम म्हाका रुपांतर करता मोगाच्यानो कुरीस कित्याक इतलो सक्तेवंत म्हूण समजोवच्या पयलेंत कित्याक इतलो सक्तेवंत म्हणून समजोवच्या पयलेंच कितलो सक्तेवंत समजा जाय म्हणून ना ताच्या पयलेंच तुका बदलूंक ताच्या मरणा वरवीं तुजो तो मोग करता म्हणून तुवें समजोवंक तुका बक्षिलां म्हणून जाणा जावंक तुका तो कुरीस कित्याक इतलो सक्तेवंत म्हणून तुका समजोवच्या पयलेंच जेजून तुका बदलोवची कृपा तो दिता तुजो तो मोग करता म्हूण तो तुका बक्षिता म्हूण जाणा जावंक समजोवंक कशें एक वखत म्हाका गूण करता म्हणलें कळीत नासल्यार एक वखत म्हाका इंजेक्शन दिलें तें कशें गूण करता म्हाका तातूंत कळल्या वखदांत इंजेक्शन कळल्या गुळयेन कळल्या म्हणून आनी म्हाका कळनासल्यार हांव पिडेतां बरें जाता तशें जेजूक कळटा सगळें मुक्त जालें म्हणून पयस पुस्तक पूर्ण जालें म्हणून म्हणटा तो म्हाका ताण लागलें म्हणटा ताका युसोपांत वायन ताका दिलो तो सक्तस सगळें संपादलें म्हाका दिलें मिसांव संपादलें म्हूण तकली बागोवन जेजून प्राण केलो जुवांच्या वंजेलांत 19 अध्याय 20 ते 30 मुसर श्लोक जेजूचे निमाणें उतार तेतेलेस्ताय म्हळ्यार सगळें आय पेड एवरीथींग हांवें पुरा संदिलें सगळें संपादलें आनी सगळें कितलें मोल बांदिचें कांय उणें करूं ना रक्ताचो निमाणभर थेंब बऱ्यांत ताणें बेठोवन एक थेंब ताच्या कुडींत रगत ताणें फाटीन दवरूं ना पुरा तें रगत दिवन तेतेलेस्ताय म्हळ्यार हांवें कितें तें संदिचें पेड टू द फूल तेतेलेस्ताय म्हळ्यार हांवें बांदलां म्हणून आमी इतले जण जेवणाक येता एकलो आमचें बांदता आमी बील बांदता म्हणल्यार बरी पोर एकलो आमचो भाव जेलांत आसुल्लो ताणें कलेंग रीण केल्लें आनी ताका धरून खंयच्या पयशिल्ल्या जाग्यार केलो आंध्रा केलो आनी थंय तो जेलांत आलो कुटुंबाच्या सगळ्यांनी म्हूण एका मनशा कडच्यान गेली तो ताच्या कुटुंबाचो ताणें मनशान ताका सोडयलो पयसो दिवन ताका ताचे फुल्ल पयशे ते कितले 1 लाख दिवंक आसले सगळे 1 लाख दिले आनी बरो जा म्हूण जेलांतावन भायर हाडलो ताका हें मिसांव बापान दिलें आमकां सगळ्यांक बंदडेतावन पातकाच्या आनी मरणाच्या बंदडेतावन आत्मीक जिणेच्या खळोकाच्या बंदडेतावन आमकां भायर हाडचें मिसांव जेजूक दिलें जेजू म्हणलो म्हजे निमाणें रक्ताचो तेंबच पर्यंत हांवें तिरसिलो बांदून तुमकां सुटका दिली तेतेलेस्ताय म्हळ्यार संपादलें सगळें संपादलें पूर्ण जालें म्हूण बापान दिल्लें
जेजूचें काम हें काम ताका दिलें तें खुर्सार जेजून संपादलें देखून तें कंप्लीट केलें म्हणटा जेजू कांय इनकम्प्लीट ना कंप्लीट केलें म्हणटा ताणें संवसाराचें पाप धुवन काडचें काम ताणें केलें दुसऱ्या वाचपांत हेब्रेव बरयल्या पत्रांत आपणाक काल जाल्लो सोमेस्तांक आपणाक काल जाल्ल्या सोमेस्तांक तो सस्नाचें साल्वासावाचें उगाम जावन आसा म्हणून आमी आयच्या पयल्या वाचपांत पळयलें आपणाक काल जाल्ल्या सोमेस्तांक सोमी जेजू क्रिस्त साल्वासावाचें उगाम सोर्स ऑफ सल्वेशन जाता म्हणून मोगाच्यानो आयच्या ह्या शुक्राराच्या दिसा थोड्यो संगती शॉक जाता आमकां शॉक जाता देखून ह्यो शॉक करच्यो थोड्यो शक्ती कलो शॉक तुमकां जाता थोड्यो संगती थोडे विशय शॉक त्यो शॉकिंगाचे विशय पळया मोगाच्यानो पयलो शॉकिंग जाता पवित्रिंदा दिसो दुसरो जण सोरांक फावो जाल्ल्या अणितीचीं कामां केल्ल्यांक फावो जाल्ल्या नश्ट्यांक वायटांक मरोंक वेच्या त्या मरणाचें तें मरण मरोंक तो सोमी परवणगे दिता परमीट दिता ती शिक्षा भोगूंक आमचे पासून ती शिक्षा भोगूंक पवित्रिंदाचो दुसरो दोन देव परमिशन दिता वळवळोन मरोंक दुसरो शॉक जावन आसा जेसेमनी मोळ्यांत ताका एरेस्ट करूंक एक बँड ऑफ सोल्जर्स आयले बँड ऑफ सोल्जर्स म्हळ्यार 600 सोल्जर्स 600 सोजर आयले 600 सोजर आयले आमच्या सोम्याक धरूंक देवाच्या शेळयेक पाप करतांतल्या चेडूं 600 सोजर आयले ताका धरूंक आनी ते येताना लांप्यावण आयले टॉर्चान घेवन आयले म्हूण जेजूक धरूंक लांप्यावण टॉर्चान आयले म्हूण कितें तें दाखयता तो ते काळोखांत आयले म्हूण आनी काळोखाचो संकेत भोव आमकां समेस्तांक अर्था बरीत कितें म्हळ्यार हो काळोख खाली बायलो काळोख न्ही हो अत्मीक काळोख स्पिरिच्युअल डार्कनेस त्या राती दापाण घाल्लें बेडो घाल्लो ह्या अत्मीक काळोखाचो एम्प्टीनेस देखून सगळो आनी आध्यात्मिक कत्तलेया आवरेसित्तू त्या काळोखांत ताका ताच्या एक शिसान आनी एक शॉकिंग म्हळ्यार त्या अत्मीक काळोखांत आशिल्ल्यान एका शिसान ताका गुरूचो स्वामीचो घात केलो ताणें उम्मो दिलो घाताचो उम्मो दिवन ताका घात केलो ताणें आनी चवथो शॉक जावन आसा सोम्याक एरेस्ट जाल्ल्या नंतर पेद्रू वेग्गी आपोस्तोलांचो मुखेली जावन आसा आपोस्तोलांचो आनी मुखेली जावन चार आसुल्लो तो बेगीनच तो मुखेली जावन चार आसुल्लो पेद्रू ताका सोमी कोण म्हूण जाण आसोनी 3 फावटी नेगार करता हांव ज्ञाना ताका म्हणटा खलें शॉकिंग सोम्या सांगात आसुल्लो उदकांत हांव सोम्यान हात दिवन ताका उबार वयर काडलो ह्या अत्मीक काळोखांत ताका ताचो इफेक्ट जावन ताचो परिणाम जावन तोय सोम्याक नेगार करता आनी तवळ अत्मीक काळोख बरिल्ल्या वेळार आनी एक शॉकिंग विशय कालेंक म्हळ्यार आण्णास पयलेचो श्रेश्ठ याजक ताका सवालां करता आनी तें हें दाखयता की आण्णासान श्रेश्ठ याजकान ताका सवालां करचें दाखयता की धार्मीक मुखेली थोडे फावटी बावार्थाचेर दाड घालतात बावार्थाक एटॅक करतात बावार्थ नाश करूंक पळयतात म्हणलो दाखलो वो आण्णासाने बावार्थ तो श्रेश्ठ याजक तोच बावार्थाक एटॅक करता देखून बावार्थाक थोडे फावटी धार्मीक मुखेली एटॅक करतात बावार्था विरोध काम करतात म्हणलें रुजता हें समजताना शॉक जाता आमकां शॉक जाता अत्मीक काळोख आल्यार कितें जाता पळय एका व्यक्तीच्या काळजांत अत्मीक काळोख आसल्यार कितें बरा जाता पळय नंतर कायफासा लागीं जेजूक हाडटात बांदून कैद करून एरेस्ट करून कायफासा लागीं हाडटात आनी कायफास तेजो श्रेश्ठ याजक जावन आसलो तो निर्धार करता जेजूक मरोंक निर्धार करता तो सर्वां खातीर एकल्यान मरचें बरें म्हणून कायफास श्रेश्ठ याजक तो निर्धार करता बावार्थाचेर दाड घालता क्रूर तरान बावार्थाचेर विरोध तो जाता बावार्थ बांदून हाडच्या बदला बावार्थ नाश करता तो जुदेवांक एकल्याक मरणा प्रमाण दिवचो एकल्याक मरणाचें प्रमाण दिवचो अधिकार जुदेवांक नातुरलो देखून जेजूक ते रोमाचो गव्हर्नर जावन आसलो पिलाता लागीं ते हाडटात तो भियान खंय लोक अपराय जायत जाल्यार लोक उसांबळ जायत जाल्यार ह्या फेस्ता वेळार तो भियान जेजूक मरणाचें प्रमाण दिता आनी जेजूक पर्पल
जांबळी रंगाचो दोगलो घालतात आनी ताचेर कांठ्याचो मुकूट दवरतात. हो संकेत तो जावन आसा म्हूण नीज राय. मुखाच्यान सोम्याक जांबळी रंगाचो दोगलो घाल्लो आनी कांठ्याचो मुकूट दाखयल्लो तो दाखयता तो म्हूण जेजू म्हूण राय आनी ताचें रायपण तें दाखयता. मरणाक सलवून मरणाक एक सलवण घालन मरणाचेर जिखून आत्म्याच्या साल्वासावाच्या झुजांत जेजू जिखता आनी तो राय जाता. ताचें रायपण दाखयता. मरणाक नास केल्ल्यांत मरणाचेर जैतल्लो राय तो. आत्म्याच्या साल्वासांत जोड दिल्लो आमकां जीक जोड दिल्लो झुजांत जिखिल्लो राय तो. तें रायपण जेजूचें. हें मरणाचें आत्मीक झुजांत जेजू जिखता आनी आमकां सस्नाच्या जिवीत आत्म्याचें जिवीत तें ससान जिवीत फुडीचें जिवीत ह्या संवसारी मात्र आत्म्याचें जिवीत ह्या संवसारी आनी त्या संवसारीचें जिवीत तातूंत जेजू जिखता आनी आमकां सस्नाचें जिवीत जेजू जोड दिता. हें ताचें रायपण दाखयता. जेजूक दोगां सोरां मदें कुर्सायलें आनी जेजू ताच्या आवयक मरये मायेक परमिशन दिता परमीट करता कुर्सामळी रावोंक जेजू परमिशन दिता. तिका जुवांवच्या जतनायक ओपून दिता आनी जुवांवक तिच्या जतनायक दिता. आनी सोडून 3 वरां जेजूक वळवळ्ळो. सकाळीं पंथ्यातांव सोरातांव जेजूचें थंय पुरा झडती जाली जेजून ताच्या नंतर कुर्सार गेलो. 12 3 वरां म्हणसर जेजू कुर्सार वळवळ्ळो आनी 3 वरांचेर ताणें प्राण सोडलो. 3 वरां जेजू वळवळ्ळो कुर्सार. त्या जाल्यार ताका वायन पियोंक ताका निमाणें पियोंक दिलो. ताची ताण बागोवंक सांगली. निमाणीं उतरां त्यो वायन पियेल्या उपरांत जेजू निमाण उतरां सांगलीं सगळीं संपादलें म्हूण नंतर तकली बागोवन जेजू आपलो प्राण बापायच्या हातांत ओपसिता. तसलो स्पिरीत बापायच्या हातांत ओपसिता. ताणें मरण पावल्ल्या नंतर भल्यान ताचें खडवळ पापसिलें. जेजूचें खडवळ भल्यान पापसिलें एका सोजेरान. तांतल्यान रगत आनी उदक भायर आयलें. हो जावन आसा संकेत आमच्या पवित्र स्नानाचो आमच्या बौतिजमाचो पवित्र स्नानाचो तें उदक संकेत आमच्या पवित्र स्नानाचें आनी रगत येवकरिस्ताचें संकेत. इट इज फिनिश्ड म्हणलो जेजू. संपादलें म्हणलो जेजू. राय झुजू जिखलो. जेजू राय झुजू जिखलो. मरणाचेर आनी पातकाचेर आनी मरणाचेर जेजू झूज जिखलो. पातकाक आनी मरणाक जेजून सलवायलें. साक्रमेंताद्वारी आमी जेजूच्या जैतांत मरणाचेर आनी पातकांचेर जेजू जैत वेल्लो जेजूच्या त्या जैतांत आमी वांटेली जाता साक्रमेंताच्या मुखांत्र. देखून साक्रमेंत आमकां भोव गरजेचें. 7 साक्रमेंत आमकां भोव आमचें तें ताका मान आनी गौरव आमी पळय साक्रमेंत भोव गरजेचें तें. ह्या पवित्र दिसा घडिल्ल्या हर एका गडिताच्या अर्थाच्या गुंडायक आमी देवाचे ह्या पवित्र दिसा घडिल्लीं कितलीं गडितां जेजूक घडिल्लीं गडितां हर एक गडीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरन मगाच्यान त्या हर एका गडिताक अर्थ आसा. त्या अर्थाच्या गुंडायक आमी त्या गुंडायक अंत ना. गुंडाय हर एका गडिताक अंत नातली गुंडायेचो अर्थ आसा. अंतच ना त्या अर्थाक. इतलो अर्थ म्हणून सांगूंक जायना. गूंड अर्थ आसा ताका. त्या गुंडायक आमी देवाचे ह्या दिसा नियाळ करीचे. आमी हर एकल्या दिसा ह्या गडितांचो नियाळ करचे. हर एक विवार देवाचो मोग आमकां दाखयता. हर एका गडिता फाटल्यान एक विवार आसा. तो विवार देवाचो मोग आमकां दाखयता. सोम्यान उलयल्लें हर एक उतार आमकां आयकूंक तें सोम्यान उलयल्लें तें आमी आयकूंक आमी तें घेवंक स्विकार करूंक आनी तें आमी फातयेचें. पयलीं आमी आयकचें मागीर आमी तें स्विकार करचें. नंतर ताचेर तें फातयोवन ताचेर आमी फातयेचें. पवित्र शुक्राराचो अर्थ पूर्णपणी समजोवंक कश्ट मोगाच्यान. पवित्र साक्रमेंताचो अर्थ पूर्णपणी समजोवंक कश्ट. ह्या परिपूर्ण मोगाच्या अर्थांत मागण्या दोरी देवा जाय मोगाच्यान. ह्या परिपूर्ण मोगाच्या अर्थाक आमी मागण्या दोरी मात्र हो जेजूचो सगळो मिस्तेर कुर्साचो मिस्तेर पुनर्जीवनपणाचो मिस्तेर मागण्या वरवीं मात्र तो समजोवंक तो गुंडायक देवंक साथ जाता. देखून मागण्या आमकां एक देवान दिल्या हातेर त्या मागण्यांत आमकां अर्थ करूंक जाता. जेजूच्या कुर्साचे हर एक गडितां अर्थ करूंक जाता. तेन्ना चड मापान आमच्या सोम्यान दिल्ल्या कुरपेंत आमकां वांटेली जावंक जाता. सोम्यान आमकां दिल्या त्या कुरपेंत आमकां वांटेली जावंक जाता. देखून कुर्सायिल्लो जेजू
आमचे मिसांव संपादलो जेजू आमचे खातीर निमाणो तेंबोपर्यंत रगत अर्पिल्लो जेजू आमकां ताची थांक दिता ताचो मोग करूंक आनी मागण्या द्वारे खालत्यापणा द्वारे जेजूच्या मंदामेंत पाळणो एकामेकाचो मोग करा त्या मोगा मारिपात देवाचो मोग जाणा जावन तो काळजान बरोवंक हेरांक दिवंक खुरीस आमकां अती मोगाचो जावं दी आनी खुर्सांव मारिपात सर्गाची वाट आमकां स्पश्ट जावं दी आनी जेजूच्या जोड दिल्ल्या त्या जैतांत ताणें दिल्ल्या सोम्यान दिल्ल्या कृपेंत जिवंक आमकां सदांच खुरसायलो जेजू आमकां सांबाळून दी म्हूण मागया आमेन. दिव्यवाणी